नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरांत पयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर। तिळारी धरणाचो 73% खर्च करून लेगीत गोंयांत उदका खातीर वळवळे। आचारसंहिता जारी आसतना भलायकी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली केल्ल्यान काँग्रेसीचो विश्वजीत राणेचेर फार। अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणात 38 दोशींक फाशी आणि 11 जाणांक जल्मभर ख्यास्त। चांदेल उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम अर्दकुटे, पेडणेकरांचे नळ पडल्यात सुक्यार। कासरवर्णे बैलपार न्हंयेत 2 व्हडले पंप हाऊस बसोवपाचे काम चालू आसा। न्हंयचे उदक तिळारी कनालात सोडपाचो विचार आशिल्ल्याचे अधिकारी सांगतात, पूण ह्या न्हंयचे उदक घुणान मोपा विमानतळाक व्हरपा खातीर पंप हाऊसाचें काम चल्लां असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। आदींच पेडणे म्हालात उदकाचो उणाव आसा, तातूंत आतां बैलपार न्हंयचें उदक मोपा विमानतळाक व्हेले जाल्यार पुराय पेडणे म्हाल सुक्यार पडटले अशी भिरांतूय लोकांनी उक्तायला। कासरवर्णे बैलपार न्हंयचेर सरकारान 27 कोटी रुपया खर्च करून 2 व्हडले पंप हाऊस बांदपाचें काम सुरू केलां। ह्या न्हंयेतलें उदक गोंयांत येवपी तिळारी धरणाच्या कालव्यांत सोडटले, मात थळाव्यांनी ह्या बांदकामाक विरोध केला। आमचें उदक उपसून ते मोपा विमानतळा खातीर दिवपाचो हो घाट घातला असो आरोप थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केला। आणि आम्ही जर थंय चौकशी केली जाल्यार ते फक्त म्हणटा ते पाणी काढून आम्ही कॅनलात घालतोय, पण ऑलरेडी कॅनल थंय येदो व्हडलो चालू आसतना हे ते न्हंयचें पाणी तांकां कित्याक गरज आहा? तर अशें दिसता की हे पाणी फाल्यां ते कॅनलात घालून ते पाणी त्या एअरपोर्टाक सप्लाय करपाचें आहा, म्हणजे ते आमकां कांयच सांगूंक सोदिना। तिळारी धरणा खातीर गोंयान 73% खर्च केला जाल्यार महाराष्ट्रान 27%। देखूनच ह्या धरणाचें उदक कालव्यातल्यान गोंयाक मेळचें ना जाल्यार इतको खर्च कित्या खातीर केला? आनी हांगचें उदक कालव्यात व्हेलें जाल्यार आमच्या शेती बागायतीचें कितें जातलें असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारला। आतां जर कॅनलाक जर व्हरतलें उदक जाल्यार कॅनलान 73% सुमार पयशे आमचे जे महाराष्ट्रांत हे करपाक मोडलेले आहात कॅनला हे गव्हर्मेंटान कॅनलाक लागून, मागीर ते इतले पयशे कित्याक हे केले? फक्त 27% तेंच्यांनी महाराष्ट्रान मोडलेले आहात। मागीर तेका लागून जर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी हे करतले जाल्यार हे उदक तेंच्यांनी आनी जाय जाल्यार तेंच्यांनी थंयच्यान सप्लाय करपाक जाय, आमकां तिरायच्यान सप्लाय करपाक जाय। आमचे न्हंयचें उदक थंय व्हरप न्हय। स्थानिक पंचायती कडेन ताची कागदपत्रां येवपाची गरज आसा। स्थानिक पंचायतीक विचारले जाल्यार ते म्हणटा आमकां कसल्याच प्रकारची कागदपत्रां येवंक ना। त्या खातीर आमी मागणी करता की सरकारान सगळ्यात पयलीं स्थानिक पंचायतीक आणि थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवन कसलो प्रकल्प येयला हाची माहिती दिवची, नाल्यार बेश्टो विरोध लोक करतले आणि मागीर म्हणटले खंयच्याय प्रकल्पाक लोकच विरोध करता। जगाच्या नकाशाचेर गोंय जरी आंतरराष्ट्रीय राज्य असलें तरी इतक्या वर्सात ना विजेच्या बाबतीत गोंय स्वयंपूर्ण जाला ना उदकाच्या बाबतीत। तातूंत आतां जर थळाव्यांच्या हक्काचें उदक सरकारा कडल्यान दुसरे वटेन व्हरतले जाल्यार येता त्या काळात गोंयांत उदका वयल्यान महाराष्ट्रांतल्या विदर्भ मराठवाड्या सारखेच संघर्ष उप्रासतले हातूंत दुबाव ना। निवृत्ती शिरोडकरा वांगडा ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। विश्वजीत राणे आपुणूच भावी मुख्यमंत्री जातलो अशें लोकांक सांगीत सुटला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। आचारसंहिता लागू आसतना लेगीत भलायकी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची बदली विश्वजीत राणे कशी करपाक शकता असो प्रश्न ताणें ह्या वेळार विचारलो। वेंचणूक आयोगान हे विशीं चवकशी करून कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार केल्या।
मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अजूनही इन्फोर्स आसा आनी ज्या तरेन मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर जे आतां एक्चुअली तांकां पावर कांयच ना, जस्ट केअर टेकिंग गव्हर्मेंट म्हणून आसा. ऑलरेडी तेणी जे कोणी इलेक्शनाक तांकां दिसता तांकां सपोर्ट केलो ना म्हणून तेणें रिवेंज घेवपाचें राजकारण ट्रान्सफरींतल्यान सुरू केल्लें आसा. आनीक हांगा वेगळी तरेच्यो ऑर्डर्सूय ऑलरेडी येवपाक लागलेली आसा. हांगा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची ऑलरेडी डेव्हलपमेंट जावपाची ऑर्डर जाल्ली आसा. पुलीस पर्सनलांकूय थोडा हॅरेसमेंट सुरू जाल्लो आसा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तर जीएमसी वचून थंय फोर्सफुली ऑर्डर्स काडपाक तेंचे दबाव हाडटा ऑफिसरां कडेन आनी तो हेंय थंय सांगता ऑफिसरांक सगळ्याक की आतां आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हणून. आनी तेन्ना तुमी आपले सगळे ऑर्डर फॉलो करपाक लागा म्हणून. आतां ह्या तरेचे जर ह्या वेळार त्या बीजेपीचे लिडर्स अशे वागपाक लागले, जंय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, अजून वोटींग अजूनही चालू आसा सरकारची माहिती प्रमाणे आनी इलेक्शन कमिशनर म्हायती प्रमाणे, आनी ह्यो ट्रान्सफरी ते कशे काडपाक शकतात आनी ते सरकारी ऑफिसरांचेर कसो दबाव हाडपाक शकतात हो एक प्रश्न गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक पडटा. आनी आमी मागतात, डिमांड करतात इलेक्शन कमिशना कडेन, हेजे पयलीं आमी लेटर बरयल्लें आसात की इलेक्शन कमिशनान मातशें सक्तीचें जावपाक पडटलें. हो सरकार इलेक्शन कमिशनाक भिना अशें दाखयता की इलेक्शन कमिशन तेंच्या बॉल्सांत आसा अशें. अहमदाबाद हांगा जाल्ल्या 26 जुलय 2008 दिसा जाल्ल्या सांखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणांतल्या दोशींक शुक्रारा ख्यास्त फर्मायली. 38 दोशींक फाशी आनी 11 जाणांक जल्मभर बंदखणीची ख्यास्त फर्मायला. भारताच्या इतिहासांतली ही सगळ्यांत व्हडली ख्यास्त. 8 फेब्रुवारीक सिटी सिव्हिल कोर्टान 78 मदल्या 49 आरोप्यांक अनलॉफूल एक्टिविटीज प्रिव्हेन्शन एक्ट अंतर्गत दोशी थारायिल्ले. आयज सय्यद ह्या दोशी मदले एकल्याक तपासांत मजत केले खातीर निर्दोश मुक्त केले. तो माफीचो साक्षीदार जालो. ते भायर 29 जाणांक पुरवण्या विणे निर्देश मुक्त केल्यात. सध्या पेडण्या म्हालात उदकाच्या पुरवणेचो खूब उणाव आसा. फाटले कितलेशेच दीस जाले लोकांक उदकाची पुरवण जायना. 5 वर्सां फाटीं चांदेल वाठारांत उदका पुरवण प्रकल्प बांदपाक सुरवात केल्ली, पूण आजून तो प्रकल्प पुराय जावंक ना. हो प्रकल्प पुराय जाल्लो जाल्यार पुराय पेडण्या म्हालांक उदकाचो उणाव भासचो नासलो. सध्या चांदेल उदका पुरवण प्रकल्पान पेडण्या म्हालांतल्या सगळ्या पंचायतीक पावतले इतले उदक आसा, पूण उदकाचो उणाव कित्याक आसा? सरकारान ह्या चांदेल उदका पुरवण प्रकल्पाचें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. आमी चांदेल पाणी प्रकल्पाचेर आसात. पयलींचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि ह्या वाठाराचे आमदार आणि उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकर आणि एक विस्तारीत पाणी प्रकल्प उभारपा खातीर काम सुरू केल्ले, पूण फाटल्या 5 वर्सांनी हे काम प्रकल्पाचे एकदम धिम्या गतीन सुरू आसा. हो जर प्रकल्प पुराय जाल्लो तर पुराय पेडणे तालुक्याक किमान 12 वरां तरी उदक मेळपाची सोय जातली आसली, पूण सरकारान आणि थळाव्या आमदारांनी ह्या प्रकल्पाचेर दुर्लक्ष केल्ल्या खातीर पाणी वेळेवर लोकांक मेळना. त्यामुळे लोकांचे कागाळी आयकचे पडटा. आता आम्ही ह्या वाठारात भेट दिल्यात तर उदक जे तालुक्याक पुराय करतले अशें उदक ह्या वाठारात आसा, पूण 15 MLD उदक दर दिसा सोडले वता, पूण लोकांक किमान 20 MLD उदकाची गरज आसा. दिसान दीस नळ कनेक्शनां वाडल्यात, त्यामुळे उदका पुरवण आसा ती कमी पडटा आणि मागणी वाडटा. सरकारान जो नवीन प्रकल्प विस्तारीत चांदेल प्रकल्प उबारपाचें काम जे धिम्या गतीन आसा ते का नेट दिवची अशी ह्या माध्यमातून आम्ही मागणी करतात. ह्या चांदेल
उदक कल्पत हेतूर येयला आसात आनी पाहणी केली. मी आणि आणखी माझ्या बरोबर 2-3 जण पाहणी केली तर उदक सगळं आहा, पूण उदक शॉर्टेज मेळटा. कित्याक मेळटा? सोडना न्हय ते सोडनात सारके काय कर्मचारी काय ह्यो ज्युनियर इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियर हेंची करामत आहात तरी कळना. ह्या पाणी भरपूर पळय पाणयाच्या हेचेरच वयर आहा आनी वयरसून पाणी भरपूर आहा, पूण आमकां पेडण्यान आनी खंय खंय धारगळी मिरगळी पाणी येयना. कित्याक येयना? तर हेंच्यांनी कांयच केन्ना. मिनिस्टर आहा तो गेलो मडगांवां. आतां काय करतलो? मिनिस्टराच्या नांवान हें करतलो आमी ना. आतां दुसरो कोण येता तो बघूया, तो तरी सारकें करता काय करता, नाजाल्यार खेळ खेळटा असो तेंचे भाशेन तरी बघूया. गांवगिऱ्या वाठारांतलो गुरुदत्त नायक हो एका उदका खात्यांत कनिश्ट अभियंतो आसून तो आपल्या घराच्या टेर्रसाचेर वेगवेगळी भाजी आनी फळां पिकयता. तशेंच वेगवेगळ्या फुलांची झाडां तेच्या टेर्रसाचेर पळोवपाक मेळटा. ह्या पिकावळीक पायप आनी बादलेचो आदार घेवन तो उदक घालता. आयज मेरेन ताणें वेगवेगळी पिकावळ पिकयल्या. गाजर, बीट, बटाट, कांदे, टोमाट, मिरसांग्यो तशेंच वेगवेगळी फळां, फणस, तोरां, डाळींब आनी हेर फळां गुरुदत्त आपल्या टेर्रसाचेर पिकयता. तोरां आनी चिकू ही 2 फळां सगळ्या ऋतून ताच्या बागेंत फुलतात. 83 चौकट जागो ताणें आपल्या बागे खातीरूच वापरला. सगळे टोटल भाजी पळय आसा मार्केटां मेळटा तितून मॅक्झिमम म्हजे मरे आसा. रायट फ्रॉम मिरसांगो, टोमाटां, वालची भाजी, पालक, मागीर बिटरूट, कॅरट सगळी जी आमकां बाजारां मेळटा पळय ती सगळी. तशेंच करीपत्ता म्हजे म्हळ्यार 4 वरायटीज आसा. एक म्हाका म्हज्या फ्रेंडान केरलासान हाडून दिल्लें. व्हेरी स्ट्रॉंग वास ताका. आनी बाकी सगळी आमगे गांवठी. मागीर एक हांवें रत्नागिरीच्यान हाडिल्ली. अशें करून 4 हें आसा करीपत्ता. आनी मागीर फ्रुट्स म्हजे म्हळ्यार चिकू आसा, मागीर आंबे 3 तरे आंबे आसात, मागीर तोरांज, सीताफळ, रामफळ, मागीर पपाया, इवन केळी सुद्दां 1 पावट जाली म्हगेली. बट जाता कितें टेरस जाल्ल्यान पावसां बी मागीर वाऱ्याचेर हें जावन 2 पावट पडल्यो. सो विथ दॅट आय एम गोईंग फॉर अ ड्वार्फ वरायटी नाव. पूण हरशीं सगळें प्लस एपल इज माय आय एम एन्शियसली वेटिंग फॉर एपल्स. तोय बी भरपूर वाडून आयला. सो इवन फुल्लो 1 पावट. सो आय एम एक्सपेक्टींग दीस टायम. मागीर पेर्स, प्लम्स, मागीर सगळीं दाळंब म्हजे म्हऱ्यार लास्ट इयर 36 जाल्लीं. बट मागीर पावस पळय तो भयंकर आयलो त्या हेजेर चडशीं जोडून गेलीं. अदरवायज एवरी इयर म्हाका दाळंब कंटिन्युअस मेळटात. आनी आतां हांव हे पावट आवोकाडोय रोयला. सो आनी तशें सीताफळूय बी खूब बंपर हार्वेस्ट लास्ट इयर. आनी आतां चिकू हे पावट खूब मेळ्ळे म्हाका. तशें लिंबू 4 वरायटीज आसा म्हजे म्हऱ्यान. सो अशें मॅक्झिमम वॉट इज अवेलेबल इन द मार्केट लायक इट इज ग्रोईंग इन माय गार्डन. सो हांव रियली हॅपी त्या खातीर. आतां हे सगळो जागो कितलो स्क्वेअर मिटर आसता? हो टोटल 83 स्क्वेअर मिटर म्हगे फ्लॅट एरिया आसा पळय ताजोच रूफ. सो म्हगे फ्लॅटाचो रूफ आसा पळय तो फुली कवर केला. सांगपा म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. कित्याक ते हार्वेस्ट करता पळय न्ही तेन्ना आय वॉज लायक सॉर्ट ऑफ शिवरींग विथ एक्सायटमेंट. कित्याक हांवें केन्ना एक्सपेक्ट केलें ना इतली बटाट जातली म्हूण. मातशी बारीक खरें बट भरपूर जाले. आनी तशी टोमाटां तर विचारूंक नाका. आनी मिरसांगो कंटिन्युअस आमकां आनी बाजारांत वचून हाडची पडच ना. एंड म्हाका चड खुशालकाय मेळटा वेन आय डिस्ट्रिब्यूट अमॉंग माय फ्रेंड्स. दॅट इज ऑल्सो अनदर दीस फॉर मी. आगोंद आनी गालजीबाग दर्यावेळेर 24 कासवांनी मेळून 17 गोटेरांनी 570 तांतयां घातली. ऑलिव्ह रिडली कासव संवर्धन मोहिमेक यश आयिल्ल्यान रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी समाधान उक्तायलें. 8 दिसां पयलीं 6 ऑलिव्ह रिडली कासवांची पिलां रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दर्यान सोडली. 31 डिसेंबराक ह्या हंगामांतलो पयलो कासव दर्यावेळेर आयलो. ताणें 118 तांतयां घातली. जानेवारीचे 3 तारखेर 2 कासवांनी 90 तांतयां घातली.
उपरांत बिरेस्तारा राती कडेन आनीक एका कासवान 118 तांतयां घातली. बारसे रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान हे विशीं म्हायती दिली. सुरवातेक दर्यावेळेर येवन तांतयां घालपी कासवांचो आंकडो सामको उणो आशिल्लो, पूण उपरांत मात हो आंकडो वाडलो. कांय कारणाक लागून ऑलिव्ह रिडली कासवांचो तांतयां घालपाचो सिजन उसरान सुरू जाल्लो. देखून पर्यावरण मोग्यांनी चिंता उक्तायली. पूण आतां चडांत चड कासवांनी तांतयां घातिल्ल्यान तांणी समाधान उक्तायलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप्याक तळ्यार हाडच्या खातीर पुलीस फायनी मारपाक पावला पालवांचेर रावल्ले दिश्टी पडटा. पूण जर येरादारी पुलीस स्वता नियम मोडटा जाल्यार तांकां कोण जबाबदार? पणजे शारांत असोच एक दृश्य पळोवपाक मेळ्ळो. येरादारी पुलीस आपली दुचाकी नो पार्किंगांत पार्क करून लोकांक तालाव घालपाक उबे राविल्ल्याचे दिश्टी पडले. कायदे फक्त सर्वसामान्यांकूच आसता काय कितें असो प्रश्न मनान येयल्या बगर रावना. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांणी शेनवारा जामावलेच्या रामनाथ दामोदर देवाच्या देवळांत वचून दर्शन घेतलें. ह्या वेळार ताची घरकान्न ताचे सयत आशिल्ली. गोयच्या राज्यपाल पदाची सुन्ना हातांत घेतल्या उपरांत हांव वेगवेगळ्या वाठारांत वचून गोंय समजून घेतलो. ही भेट लेगीत त्याच निमतान आशिल्ली अशी म्हायती ताणें दिली. शेनवारा राती सुवारी वादनान इंत्रुजाची सुरवात जाली. इंत्रुज म्हटल्यार क्रिस्तांव भावांचो शिगमो जो खाशेलपणान दोंगरे गांवांत मनयतात. पोर्तुगेज काळांत हिंदू लोकांक बाचयल्ल्या उपरांत तिसवाडी, बार्देस आनी साश्टींतल्या बाटेल्ल्या लोकांक शिमग्या कडेन जोडिल्ली आपली नाळ तोडपाक शक्य जावंक ना. देखून शिगम्याचो उणाव भासचो न्हय म्हणून तांणी घुमट, ढोल, तासो ही खाशेलपणान शिगम्यात वापरिल्ली वाद्यां घेवन आपल्या पदां आनी नाचाची वेगळी अशी परंपरा चालू केली. देखून हो उत्सव डोंगरे गांवचो हिंदू आनी क्रिस्तांव समाज एकठांय येवन आपलेपणान मनयतात.
शिवोली श्रीदेवी भवानी रामपुरेश देवळान भवानी देवीचो उत्सव चालू आसा. हो उत्सव 9 दीस चलता. फेब्रुवारी म्हयन्यात पयल्या मंगळारा वा दुसऱ्या मंगळारा सुरू जाता. ह्या वर्सा हो उत्सव दुसऱ्या मंगळाराक सुरू जालो. तो बुधवारा सोंपतलो. देवीची ओटी भरपाक गांवचे तशेंच खूब पयशिल्ले लोक व्हड्या संख्येन रातचे येतात. देवीची मुर्ती फुलांनी भरिल्ली आनी सजयल्ली आसता. दिसा वेळार कमी लोक आसता जाल्यार रातच्या वेळार देवळान गोंधळ पळोवपाक लोक व्हड्या संख्येन येतात. पेडण्या वारखंड तुळसकरवाडी ह्या वाठारात मोपा लिंक रस्त्याच्या कामाचे भूसंपादन करपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतल्या. शेतकारांक धांवडोवन घातले. चवर आयिल्ल्यो काजी शेवाळे लावन उडयल्यो म्हणून शेतकार तिडकाले. थळाव्या शेतकारांनी आंदोलन केले. काम करतना कोणी आडमेळ हाडीत जाल्यार तेचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशी शिटकावणी भूसंपादन अधिकाऱ्यान दिल्या. न्यायालयान हरकतीची याचिका दाखल केल्ली पूण न्यायालयान ती कडेक उडयली. न्यायालयान राजकारणी आनी अधिकारी सगळे मेळोन आमच्यो काजी आनी जमीन लुटपाक सोदतात. बेगोबेग हे काम बंद उडोवचें अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. विलेज वारखंड सर्वे नंबर 135-5 हांगासून जी लोकांच्यो जे कोण आमचे शेतकार आमचे भाव बरोबर आहा पळय तेंच्यो काजी नुस्तें बोल्डर घेवन सगळें नुस्तें तुडयल्लें आहा. आनी हे जेन्ना आमी सगळे गांवकार वचून विचारपाचो प्रयत्न केल्लो आहा त्या टायमार अशें सांगलें वयता की तुमी तुमची स्टे ऑर्डर जावं तुमकां कोर्टान खंयच्यान जर सांगलें की काजी कापपाचें न्हू अशें कितें अशें म्हणजे न्हू जाल्ली उडवा उडवीची उतरां आहा पळय ती तो PI तो DYSP तो सगळे म्हणजे तेंची उतरांच ही. तेच्या उपरांत तो कोण तरी चंद्रकांत शेटकार म्हणून कोण तरी येयलो तो सांगता की हांगासर ह्या लोकांचें कितें आयकोनूच घेवपाचें ना परत चालू करा म्हणून. आनी जर कोण चड सुबेस उलयता जाल्यार ताका काडून भितर घालपाचो असली भाशा जी चल्ल्या. जे 1 and 14 फॉर्म आहा ते अजूनय त्या लोकांच्याच नांवार आहा. जाल्यार ह्या लोकांची अंधाधुंद आनी सरकाराची ही दादागिरी चल्लेली आहा. आनी ज्या टायमार ह्या एका जर आळो घालतलो जाल्यार एकच बाजू आहा ती म्हणजे लिगली कोर्टाची. आनी कोर्टान टेम्पररी इंजेक्शन घालपा खातीर आमी फाटल्या हियरिंगाक ऑब्जेक्शन सुद्दां घातला एप्लिकेशन घातला. त्या टायमार हे कोर्टूय अशें आहा की अशें दिसता की हे सगळे कोर्ट बीन सगळे पॉलिटिकल सगळे इन्वॉल्व जावन सगळे आमच्या गरिबांचे काजी जमीन सगळी खावपाक सोदता. ह्या दृश्टीन हे चल्लेलें आहा अशें दिसता. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता त्या सरकाराक त्या जजाक की बेगिनातल्या बेगीन आमी जे कितें इंजेक्शन एप्लिकेशन घातला तेचेर नेहाळ कर विचार कर आनी टेम्पररी म्हणटात तशी स्टे इमिजिएटली दिवपाची. संघटने मार्फत हांगा तुळसकरवाडी ह्या लोकांचेर जे सरकार अत्याचार करता त्या अत्याचाराक तांकां सरकाराक विचारपाक येयल्ले. आमी त्या लोकांक घेवन त्या स्पॉटार गेले जाल्यार हेवी पुलीस फोर्स आनी तेंचे लँड एक्विजिशन ऑफिसर थंय आसले. आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की सर आमचे लिगल प्रोसेस चालू आसा. तुमी जे हे कितें नासधूस झाडांची झाडां मोडटा तोडटा JCBन उडयता एक्चुली झाडां उडोवपाक तांकां मशीन घालून रायट ना. झाडां ती कायदेशीर कटरान कट करप तेंचें व्हॅल्युएशन करप असो प्रोसेस आसता. पूण तशें कांयच थंय दिसून येवंक ना. व्हडली व्हडली झाडां डायरेक्ट JCB घालून मशिनान डिस्ट्रॉय करता. भितून आसलेले जनावरां आनी कितें तेच्या सगळे चिड्डोन मरून वयता. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली की आमी लोक लिगली वयता कायदेशीर वयता आनी कितें प्रोसेस आसा तो करता. आमकां थोडो टायम दी. आयज फाल्यां शेनवार परवा आयतार 2 दीस हे हॉलिडेचे दीस येयल्या कारणान आमकां एक सोमार पर्यंत टायम दी. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली. आमी तेंचें काम आडोवंक ना रिक्वेस्ट केली. पूण त्या ऑफिसरांनी आमकां सरळ सांगलें तुमकां कितें तुमचें आसा तें करा पूण आमी काम स्टॉप करूं शकना. आनी आमी तांकां आमची पुलिसांक पुलीस स्टेशनार पेडण्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट इनवॉर्ड केल्ली की आमची प्रॉपर्टी आमच्या नांवार आसा तेचो 114 फॉर्म एटॅच करून कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दिला. त्या कंप्लेनीक तुमी आमकां कितें हेल्प करता जाल्यार तेंचो कांयच रिस्पॉन्स येवंक ना. पुलिसांनी सांगलें की ही कंप्लेंट आमचे कडेन येयला आमी कितें करपाचें तें आमी पळयता ऑफिसान वयता आनी पळयता इतलेंच सांगलें. पूण थंय आमकां कांयच हेल्प करूंक ना. आनी आमकां सरळ सांगलें की तुमी जर चड उलयले आनी कितें केलें जाल्यार तुमकां भितर व्हरून उडयतले. असो अत्याचार चल्ला. सगळे बेकायदेशीर काम आनी अत्याचार चल्ला. सो हांव मोपा पंचक्रोशी पीडित जनसंघटनेच्या वतीन लोकांक सगळें आव्हान करता आख्ख्या पेडण्याच्या की आयज ही परिस्थिती तुळसकरवाडीच्या लोकांर येयला फाल्यां तुमचेर येवंक शकता. हर एक परिस्थिती वाटेन आयज थंय लिंक रोड जाता फाल्यां आनीक खंय रोड जाता
जातलो, फाल्यां आनीक कसलो प्रोजेक्ट येतलो मोपाक लिंक जावन, आनीक कितें येतलें, फाल्यां एक्सिडंट जातले, हे जातले ते जातले, खंयच्या गांवांत कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. तेन्ना हांव हात जोडून सगळ्या लोकांक एक विनंती करता की आयज तुमी आमच्या वांगडा रावपाचें आनी आमकां हेतून प्रोत्साहन दिवपाचें आनी आमकां तुमची साथ दिवपाची, जेणे करून आमी सगळे मेळून आख्खे पेडणेकार मोपाच्या विरोधान लढो दिवंक पावतले आनी आमकां तुमची साथ जाय. टिटोजाचो मालक रिकार्डो डिसोजा, शैलेंद्र वेलिंगकर हांणी म्हजेर केल्ले भ्रश्टाचाराचे तशेंच लोकांची घरां मोडपाचे आरोप हांव न्हयकारतां अशें कळंगूटचो आदलो सरपंच तसोच हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्लो भाजपाचो उमेदवार जोसफ सिक्वेरा हांणी कळंगुटे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. रिकोर्डां चलयता तें मांबूस रेस्टॉरंट बेकायदेशीर आसा अशेंय ताणें सांगलें. टिटोजान एक प्रेस कॉन्फरन्स जालें वेरीन तो सेलिस वेलिंगर आहलो, मागीर जॉर्ज म्हणून एकलो आहलो आनी रिकार्डो डिसोजा कॅन्डिडेट रायट. आनी तेणेन म्हाका खूब एक्यूज केलो, पर्सनल एक्यूज केलो. हांव तेजे हितून सांगूंक सोदतां की हो रिकी आयज म्हाका दिसता तो आपणाच्या सेन्सान ना, तो वेलिंगकर आपणाच्या सेन्सान ना आनी जो जॉर्ज आहा तो आपणाच्या सेन्सान ना. एवरीथींग इज ऑन रिकॉर्ड्स. तेणें आमकां एक्यूज केलो की आमी घरां मोडपाक गेलेली म्हणून, मागीर कोणाक नोटीसी धाडल्यो म्हणून, कोणाक पयशे घेतले म्हणून आनी हेर खूब वस्तू. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की बाबा रिकी तूं पॉलिटिक्स खेळोंक येयला जाल्यार पॉलिटिक्स खेळ. दुसऱ्याचे हानार दुसऱ्यान तुका आर्म दिला ते जोझफाचेर जोखिना काय म्हणून. जर तर तुका खरेंच जोखूंक जाय आसलें जाल्यार इतले वर्सां तूं खंय आहलोय. गोंयांत अजूनय कोविडाची साथ चालू असताना लेगीत प्राथमीक शाळा सुरू करपाचो शिक्षण खात्याचो निर्णय चुकीचो आसून सरकार ल्हान भुरग्यांक तशेंच तांच्या पालकांक त्रासान घालपाक सोदता असो तोमणो महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष बिना नायक हांणी मारलो. It is ridiculous to expose the small children from 1st to 4th to the virus, COVID virus, which still prevails in the state of Goa. Small children are more susceptible to infections. No matter how much precautions the parents may ask the children to take, but when they go to school, they will forget everything about it. I would like to ask the Education Department as well as the Education Minister, whether they consulted the school management committees before taking up this decision, whether they took the opinion of the PTAs, whether they are willing to send their wards to the school, especially the primary section students. Are primary schools well equipped of sanitizing the classes regularly? What if the child is a carrier of the infection? भाजप आणि विरोधी काँग्रेस पक्षान सत्ता स्थापनेचो दावो केला, पूण ह्या दोनूय राजकीय पक्षांक पुराय भोवमत मेळचें ना अशें वेगवेगळ्या माध्यमांनी केल्ल्या सर्वेक्षणात दिसून आयला. देखून ह्या दोनूय पक्षांनी अपक्ष आणि हेर पक्षांच्या संभाव्य जैतिवंत उमेदवारांचेर लक्ष केंद्रीत केला. हे फावट अपक्ष आमदार कमी प्रमाणात वेंचून येतले असो अदमास आशिल्लो, पूण सद्याची परिस्थिती उरफाटी आसा. राज्यांत 7 अपक्ष उमेदवार वेंचून येतले असो अदमास राजकीय पावंड्याचेर उक्तायला. तातूंत लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उत्पल पर्रीकार, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्ड, सावित्री कवडेकार आणि दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचो आस्पाव आसा. तशेंच इजिदोर फर्नांडीस आणि विल्फ्रेड डिसा हांची नांवां चर्चेत आसा. पेडणे मतदारसंघातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी उपजिल्लोधिकारी राजेश आसगांवकाराची भेट घेऊन मतदानाच्या दिसा प्रशासकीय पातळेर जाल्ल्या कामाची तोखणाय केली. तशेंच तांणी सरकारी अधिकाऱ्यांचे उपकार आटयले.
या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात सुदीप कोरगांवकर, उमेश गाड, राजमोहन शेटये, अध्यक्ष तुळशीदास गांवस, रुद्रेश देशप्रभू आणि हेर उपस्थित आशिल्ले. पेडणे मतदारसंघाची विधानसभाची निवडणूक शांततेने पार पडली. आज आम्ही राजकारण बाजूक ठेवून सर्व पक्षीय असे कार्यकर्ते आज आम्ही उपजिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत भेट घेतली, कारण ही निवडणूक असा ती शांततेने पार पडलेली असा. या कामी उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, सगळे अधिकारी, पोलीस खाता यांच्यानी मोठा सहकार्य देऊन काम करून व्यवस्थितरित्या पार पडलीबद्दल त्यांना आम्ही सगळ्यांनी धन्यवाद दिता. आणि आम्ही सगळे राजकारण बाजूक ठेवून सगळे एकत्रित येऊन पेडण्याच्या विकासासाठी आम्ही सगळ्यांनी हातभार लावला. धन्यवाद. पेडणेकर असतले आणि पेडणेकरांकडून पुढे होईल तो निवडक आमदार असतलो तो पेडणेकरांचा असतलो, तो कोणाचा वैत एकटाचोच असतलो. पण आम्ही सुद्धा एकटा कित्याक येयले की शेवटी आम्ही एक पेडणेकर, आम्ही जे राजकारणाच करता ते पेडणेसाठी करता, पेडणेकरांसाठी करता. हातून आमचो कोणाचोच वैयक्तिक स्वार्थ ना किंवा वैयक्तिक आम्ही लोक स्वार्थ पळयना. म्हणूनच आम्ही जो आयज हांगासर एक लोकांक मेसेज दिवंक सोदता ह्या माध्यमांतसून की अशाच तरेचो आमचो जो कोणी आयज फुडें निवडून आमचो आमदार आसतलो तेणें बी सगळ्या पेडणेकरांक फुडें वयचो आनी खंयच्याच भावनेन आपल्या आमच्या पेडणेकरांचे अन्याय करचो न्हू वा सूड भावना राजकारण करचें न्हू. हो आमचो एकच उद्देश आसलो की आमी सगळे एकठांय येवन ह्या माध्यमांतून आमी आमच्या आरोपी आयदन थँक्यू दिवंक म्हटलें. तशेंच आमी सगळे एकठांय रावन पेडणे हितासाठी सगळे वावरतले आणि फाल्यां सकाळी जर समजा पेडण्यासाठी वा पेडणे अन्याय झालो तर आम्ही त्याच प्रश्न एकठांय येऊन त्याच्यावर आम्ही वागणं एकत्रित करून आम्ही त्याच्या सगळी जाऊन त्याची आम्ही लढवणूक करतो. ते आम्ही सांगू शकतो. धन्यवाद. विधानसभा वेंचणुकेच्या बोवाळान शाळांची सोबीतकाय नश्ट जाली. वेंचणुके खातीर शाळांनी मतदान केंद्रां आशिल्लीं. ही मतदान केंद्रां करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो वस्तू नश्ट केल्यो. वेगवेगळ्या कार्यावळींच्या माध्यमांतल्यान शाळा विद्यार्थ्यांचे कुशळटायेक वाव दितात. विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू शाळेची सोबीतकाय लेगीत वाडयतात. पूण वेंचणुकेच्या वेळार मात विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या वस्तूंक कोयरान उडयले. ताका लागून शाळांनी तशेंच विद्यार्थ्यांची घेतलेली मेहनत वाया गेल्ल्याचे दिसून येयले. कोरोना महामारीक लागून 2 वर्सां बंद आशिल्ल्या कार्निवालाक ह्या वर्सा मुहूर्त मेळ्ळो. 26 फेब्रुवारीक जावपी कार्निवाल नवे तरेन मनोवपा खातीर पणजे महापालिकेन कांय आगळे वेगळे उपक्रम राबोवपाचें थारायलां. तातूंत मुखेलपणान फूड प्रेन्युअर्स ह्या विशया खाला मिरामार दर्यावेळेच्या फुटपाथाचेर कोरोना महामारींत लोकांनी खाद्य पदार्थ करपाक सुरू केला. लोकांचे 50 स्टॉल लोकांनी घालपाचें थारायलां. 57 वर्सांच्या कार्निवालाच्या इतिहासांत पयलेच फावट महानगरपालिकेन हो आगळो वेगळो उपक्रम राबोवन थळाव्या उद्योजकांक परत एक फावट माची दिवपाचें थारायलां. So in order to give them a proper opportunity to showcase their products, we give them a good platform. We decided that we would have it Miramar Beach. Now this would be a total number of 50 stalls, having assorted mainly Goan culinary from all times, from all parts of Goa, different parts of Goa, and their different two different taste buds. This will be in association with Yes Kitchen and AIC GIM Panjim. They will be briefed on it about the UNESCO and everything else with the official who are here with me. They will review exactly their details. But the idea is to promote Goa and promote in particular Panjim as a food hub. To make it a UNESCO into the UNESCO list. I'm sure we will be able to attend it and do it and succeed. In addition to the food stall, there is a variety of entertainment also and live music. And this is also an excellent place in case any budding musician and an artist wants to again showcase his or her talent. They are free to do so. There are designated places which are marked out for them
and it's going to be something extraordinary. And this is going to be simultaneously held along with the Karnataka in Samba Square. So this event is for the first time organized. We are hoping that it is, and we are sure it's going to be a big success. कळंगूटच्या खोबरा वाड्यावयल्या रेस्टॉरंटाक 17 तारखेक राती अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळ्ळे. ह्या उज्याक लागून लागसरच्या एका घराचें लुकसाण जालें. सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान हो उजो लागल्याचे कळ्ळे. उदकाची म्हायती कळटकीर पिळण उजो पालोवपी दळान घडणूक स्थळाचेर धाव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. गोयचे पुलीस उत्तर प्रदेशात वेंचणुकेच्या सुरक्षे खातीर धाडिल्ल्यान तांकां ह्या वर्सा मतदान करपाक मेळचें ना. तांकां पोस्टल बॅलट माध्यमांतल्यान मतदान करपाक दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ही वेंचणूक आयोगाची आनी अधिकाऱ्याची जापसालदारकी आशिल्ली आनी हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशी मागणी काँग्रेस करता. मतदारांक आकर्शीत करपाक ESIन खूब पयशे खर्च करून प्रसार माध्यम TV पिंक बूथ उबारपाक पयशे वापरल्यात. पूण पुलिसांक तांचो मतदानाचो अधिकार पुराय करून दिवपाची मागणी किंवा संद ना अशी कागाळ काँग्रेसीन केल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जे 850 ते 900 भुरगे IRBचे गोवा पुलिसाचे उत्तर प्रदेश इलेक्शन ड्युटेक धाडल्या ते कितलेशेच जाणांनी मतदान करपाचें उरलां. त्या खातीर काँग्रेस पक्षाच्या वतीन आमी चीफ इलेक्टरल ऑफिसर जो आसा IAS ऑफिसर कुणाल ताकाय पत्र केलां आनी DGPकूय इन्फॉर्म केलां की जे पुलीस ड्युटेक इलेक्शन ड्युटे खातीर उत्तर प्रदेश तांकां धाडल्या ते पुलिसांक मतदानाचो अरेंजमेंट करचो, तांकां पोस्टल बॅलट्स प्रोवायड करचे, ना जाल्यार तांकां 10 तारखे पयलीं जे कावंटींग आसा ताजे पयलीं तांकां गोंयांत हाडचें जेणे करून तांचे मतदानाचो हक्क तांकां निभावपाक मेळटलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे शुक्रारा दिल्ली वारी करून परतो गोंयांत आयलो. बिरेस्तारा सकाळी चार्टर विमानान तो दिल्ली गेल्लो. गोंयांत आयले उपरांत ताणें दिल्ली वारी केल्ल्याचे न्हयकारिले. पूण आपूण मुंबय गेल्लो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गोंय विधानसभा वेंचणुके उपरांत विश्वजीताच्या दिल्ली वारीक लागून आरती परतय चर्चा सुरू आसा. गोंयांत भाजपा सरकार हाडपा खातीर आपूण कांय आमदारांच्या संपर्कांत आशिल्ल्याचें ताणें दिल्लींतल्या भाजपा फुडाऱ्यांक सांगितल्याचें कळटा. विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदा खातीर इत्सूक आसा. ताची ही इत्सा लिपून रावंक ना. थिये ते कोळवाले बायपास रस्त्याचें काम सारकें करूंक ना. रस्तो अर्दकुटो करून कॉन्ट्रॅक्टरान पळ काडला. रस्त्याच्या मदीं डांबर घालिनासतना तो तसोच सोडून गेला. ताका लागून थळावे लोक चळावले. रस्त्याच्या कामाची संबंदीत खात्यान चवकशी करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. कोलवाळे येवपाच्या रस्त्यार अर्दो रोड केल्लो आहा हेंच्यांनी आनी ह्या रोडांक फुडें मदीं पॅच मारून फुडें वचून ते हे आहा ते फुडें कोलवाळे फुडें रोड केल्लो आहा आनी अर्दो अर्दो मदीं हेंच्यांनी असो बॅलन्स दवरलेलो आहा. सो हांव विचारूंक सोदतां की अशें हें कित्याक केलें. जर हेंच्यांनी हेचे पयशे घेतल्या जाल्यार सरकारान हेची नोंद घेवपाची. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ट्रस्टाक 15 लाखाची एम्ब्युलन्स दिली. ह्या वेळार SBIचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर ओम प्रकाश मिश्रा सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ही संस्था फाटली कितलीशींच वर्सां जाली गरज आशिल्ल्यांक भुकेल्ल्यांक घर नाशिल्ल्यांक मदत करीत आयला. ह्यान फुडें तांकां बऱ्या कामाक कसलीच आडखळ येवची न्हू तशेंच गरजे वेळार दुयेंतींक व्हड हार करपाक सोंपें जावचें म्हणून ही एम्ब्युलन्स दिल्याचें ओम प्रकाश मिश्रान सांगलां.
आज एम्बुलेंस दिया गया है इस संस्था को ताकि जो भी वहाँ गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको कोई बीमारी हो गई तो वहाँ अस्पताल ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा ताकि उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। और हमने बताया जैसे कि अपने भाषण में कि हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, गाँव के विकास के लिए हम सहायता करते हैं ताकि हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा समाज खुशहाल रहे, ताकि हम एक खुशहाल देश और खुशहाल बैंक बने। यही इसका हमारा उद्देश्य है। अच्छा काम हो, हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं फंडिंग करने के लिए। बढ़िया काम हो जहाँ जिस कारण से हमारे गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का विकास हो, उसके जो भी हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमसे जुड़ते हैं अपना छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। कोविड में हमने अस्पताल बनवाए, उसके लिए हमने वेंटिलेटर्स दिए, ऑक्सीजन दिए, सब काम करते हैं हम। जिससे भी देश में हमारी कम्युनिटी का, गरीब कम्युनिटी का विकास हो, वो सारा काम करते हैं और 1% अपना प्रॉफिट होता है। कोकण रेल्वे उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कामाक निमाणे कडेन मुहूर्त सापडलो। 20 वर्सां आदीं हो उड्डाण पूल बांदिल्लो, ते उपरांत ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कडेन कोणाचें लक्ष वचोंक ना। मडगांवच्या लोकांनी जायते फावट ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तेचो विशय लावन धरिल्लो, पूण कोणेच ही गजाल काना मनार घेवंक नाशिल्ली। पूण आतां ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तीचें काम चालू जालां। ह्या कामा खातीर सुमार 5.99 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा। 31 मार्च मेरेन उड्डाण पुलाचें काम पुराय जातलें आनी मागीर दोनूय वाटांनी येरादारी सुरू जातली। ह्या कामाक लागून सध्या एकाच वाटेन येरादारी सुरू आसतली, देखून मडगांवां ट्रॅफिक जाम जावपाची शक्यताय आसा। शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या सरवण वाठारांत तेलंगणाच्या एका गाडयेक अपघात जालो। चालकाच्या गाडयेवयलें नियंत्रण गेल्या कारणाक ताणें गाडी रस्त्याच्या भायर व्हरून मोकली। कुशीकूच आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक गाडयेचो धपको बसूंक नाशिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जावपाचो टळ्ळो। सुदैवान कोणाकूच व्हडलोसो मार लागिल्लो ना। गाडयेंत हैदराबादाचे 3 तरणाटे आशिल्ले। कर्मचाऱ्यांक ट्रेनिंग न दिल्ल्यान आनी ताजे खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान हाडिल्ले जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन सक्रिय नाशिल्ल्यान गोंयकारांक कोविडाचे रिपोर्ट मेळपाक भायल्या राज्यांचेर आदारून रावचें पडटलें। तशेंच हे मशीन चालू जावपाक आनी 1 म्हयनो तरी वाट पळोवची पडटली अशी लक्षणां दिसता। हे मशीन फाटल्या म्हयन्यांतूच गोंय वैजकी महाविद्यालयान हाडिल्ले आनी ह्या सप्तकांतल्यान ते वापरांत हाडपाचे आशिल्ले। हे मशिनाचें प्रशिक्षण दिवपाक युकेंतल्यान कांय तज्ञ येवपाचे आशिल्ले, पूण पुराय देशांत हेर जाग्यांनी ह्या प्रशिक्षणाची चड गरज आशिल्ल्यान बाकी कडेन हो पंगड पयलीं प्रशिक्षण दितलो आनी ताजे उपरांत गोंयांत प्रशिक्षण कार्यशाळा जातली अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या। गोंयांत शिगमो फ्लोट परेड अंदू 5 मुखेल शारांनी जातलो। सुरवात 19 तारखेक फोंड्याच्यान, 20 तारखेक मडगांवां, 22 तारखेक वास्को, 26 तारखेक पणजे आनी 27 तारखेक म्हापशें हांगा जातलो। कोविडाचे सगळे नेम पाळून शिगमो परेडीक सांजे 4 वरांचेर सुरवात जावन रातच्या 10 वरांचेर सोंपयतले। और ये तुच्छ राम अपनी वानर सेना लेकर लंका पर विजय पाने आए थे।
तर तुम्ही पहिले सकाळच्यो मुखेल खबरो, त्याचबरोबर तुम्ही पहिले शिगम्याची कांय खिणचित्रां जी 19 मार्चाच्यान गोंयांत सुरू जातलो. तर मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक गोंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.